लॉकडाऊनचा दुसरो दीस जेन्ना सेकंड डेच्या लॉकडाऊन जेन्ना आमी सत्रेन आढाव घेवपाक जेन्ना गेले तेन्ना म्हणजे खुबशे गजाली आमकां पयलींचे लॉकडावन आनी आतांचे लॉकडावन खुबसो फरक जाणवलो. म्हणजे आतां जर लोक आमी पळोवपाक गेलेलो लोक बाजारांत तरी चड दिसना. जे दिसता ते खरीच तांकां गरज आसा. आमी थोडे हेल्थान कामाक वचपी, थोडे पुलीस डिपार्टमेंटान कामाक वचपी, थोडे फायरान कामाक वचपी, त्याच्या व्यतिरिक्त आनी कोण दिसना. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार लोकूय दिसना. जेन्ना लोकां कडेन आमी ह्या बद्दल जेन्ना लॉकडावना बद्दल जेन्ना तेंच्या कडेन विचारपूस केली तेन्ना लॉकडावन केल्या सरकारान ते खूब घाई गडबडीन केल्या आनी ते तांकां तितले हे जावना, त्रास खूब जालो लोकांक. पूण आतां लोक ऑलमोस्ट रेडी आहा आपूण लॉकडावनाक जावपाक. आनी जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना लोकूय आतां म्हणटा की लॉकडावन जर आनीक सुद्दां दीस वाडयले जाल्यार आमी एग्री आहा. आतां ह्या लॉकडावनान पयलीं अशे भुरगे आमचे बायकी घेवन बेश्टेच फिरताले बी. पूण ह्या लॉकडावनान तशे भुरगे सुद्दां जे यूथ जनरेशन सुद्दां आसा ते सुद्दां ह्या फावट बायक जावं आनी कितें अशे बेश्टे भोंवतान भिवताना बी अशें कोण दिश्टी पडना. म्हणजे ऑलमोस्ट 70चे लोक गोवोरमेंटाक चडशे सरकार बाजून आहा की आनीक सुद्दां वाडयलो जाल्यार ते हॅप्पी आहा. आनी लोकूय जाणा की आतां आपलो जाल्लो जाल्यार सेफ उरोवंक शकता म्हणून. वाळपयच्यान निलेश परवार.